पोंडा बाय इलेक्शनाचेर मातशें तुजे 2 उतरां सांगची. बाय इलेक्शनाचेर So all is good. बीजेपी बरोबर आसा आनी बीजेपी बरोबर जे कितें डिसिजन घेतले ते आमकां सगळ्यांक लागले. पूण तुमच्या लिडरान भाटीकारान पयर एक स्टेटमेंट केलो. हांवें सांगलें एकूच आन्सर, आमी बीजेपी बरोबर आसा आनी बीजेपी बरोबर जें हें आसा तितलेंच आमचें हें आसतलें. So all is good between you and Bhatikar right now? Of course, I is my good friend. He is my good friend. He was upset when he gave the bite for the media bite he gave. Later he was shown his. जे डिसिजन MG पार्टीन घेतलं ते सगळ्या बंधनकारक असून देवयता आसतना आरोप केला हे सगळे नरकासूर. म्हाका दिसता सगळ्यांनी म्हजो दिवाळी दिसा आयिल्लो लोकमताचेर, लोकमतवाले आसा हांगा, लोकमताचेर आयिल्लो लेख वाचचो. नरकासूर प्रथा कितें आनी नरकासूर पयलीं पसून कशें आसतालें हें सगळें दिल्लें आसा. सरकाराक नरकासूर किंवा सरकारांतली 33 आमदारां नरकासूर म्हणटा पेक्षा हांव अशें म्हणय जे कोण थंय व्यासपिठार आशिल्ले आनी हे रातभर धिंगट धंगा घाला, भरपूर मारला कोणी कोणी आनी ते उलयल्या कोण कोण, तेच खरें नरकासूर. दुसऱ्याक नांव दवरचे पयलीं आपूण कितें करता हें पयलीं पळोवपाची आवश्यकता. आज हांवें म्हज्या सारक्या मनशान असलें केन्नाच करूं ना. म्हळ्यार आज 25 वर्सां जालीं हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता आनी मना पसून रिक्वेस्ट करता की हे जे नरकासूर प्रथा आसा पळय ती बंद करा म्हणून. पूण आज जे आमकां दिसता जे नरकासूर भोंवडयता ते नरकासूर पडले, त्याच्या मनांत 2 भुरगे सापडले आनी खंय नरकासूर आवाज मोठो जालो, सावंड मोठो जालो म्हणून लोकांनी कांय कोणी फुगट्यो गाडयो घातल्यो, गाडी पेटयली. सगळें पळयले नंतर नरकासूर प्रथा बंद जावपाक जाय अशी तुमकां दिसना. खातीर तुमी सुद्दां एक लक्षांत दवरा, सरकारच्या टिका करण्यापेक्षा ही जी नरकासूर प्रथा मेळत तशी ते कोण करता पळय तांकां क्वेश्चन करा की हे अशें दुसऱ्या नरकासूर म्हणटा पेक्षा आपुणशी जे नरकासूरपणे करता पळय रातभर, कारण 12 पर्यंत सुद्दां म्युजीक परमिशन ना तरी एक्सटेंड करून रस्ते थंडात दिता. ते सगळे हे करून 5-5 वरां पर्यंत सकाळचे त्यांनी ह्यो धागडटिका घाला. ह्याचे वयल्यान सिद्ध जाता नरकासूर कोण आनी सरकार कशें करता. हे नरकासूर कोण? हे नरकासूर कोण? तूं सांग. तुका आन्सर जाय जाल्यार तुवें सोदून ना. पूण तुवें कोणाक तरी पॉयंट करून म्हटलं आसतलें. कोणा म्हटलं ते नरकासूर आसतलें. म्हाका मातशें नांव कोणी म्हटलं ते सोदून काड मरे. बाकीचे पत्रकार आसा आनी म्हजो लोकमता वयलो लेख वता मुद्दम तो तांकां धाडा. So united opposition coming together will impact in the coming days or for the election. तुमकां दिसता अशें? कितें united opposition coming together it will impact in coming elections? युनायटेड ऑपोजिशनाक म्हाका सांग कोण आसा सारको? म्हाका पयलीं सांग कोण सारको आसा? युनायटेड ऑपोजिशन जावपाक कोण तरी सारको आसपाक जाय. तांचे भितर कितें तरी एकतत्व निश्ठ म्हणटा तशें आसपाक जाय. ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांतल्यान आयिल्ले सगळे लोक एकाच पक्षार रावन उबे राविल्ले लोक हे आनी पळय आनी मागीर उलय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.